चल हांव सर्वेस्पराक म्हज्या भरवशां कित्याक तूं भोव काकुळदार नितळसां हांव लालयता तुज्या मैपासान आतां कर म्हाका नितळ गवळी तूं शेळ्यांक सरयताय शेळी हांव मोसो पोस करताय तुजे ताव हांव पयस पावतना पाटिहाल हेंडान दवरताय आचल हांव सर्वेस्परा मोच्या बरवशां कित्याक तूं भोव काकुळदार नितळसां हांव लालयता तुज्या मैपासान आतां कर म्हाका नितळ बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमच्याय सोबे आसो मोगाचनो देव सुजीच्या काळांत आज जावन कुरपेचो काळ आराम जाता आमच्या अस्कतकायांचेर पातकी सायंबाचेर देवाची काकोत मागूंक आनी ते काकोतीचो अनुभव करूंक हो काळ आमकां आदार गोबराच्या बुधवाराची आयची देवस्तुची देवाची काकोत मागूंक आनी ती भोगूंक आपोवण दिता देव सोंसणीक देखून पातक्या मोगान आपणा तें आपयता तो सोंसणीकाय ताची अस्कतकाय न्ही पेल्या बोक्षीन आसतना काळजां दारून केल्लीं गडितां उगडासां हाडया त्या आनी हेर पातकांची दूख दोन बोक्सांनी मागया भाऊ भयणीनो हे मेसेज निदान भेटूंक आमी आयते जाता आसतना प्रत्येक जावन आमकां सुम्याक आमी समर्पिया फुडल्या दिसांनी प्रत्येक जावन ह्या प्राजिताच्या काळार ताच्या संबंधांत रावूंक तो आमकां आपोवणें दिता त्याच्या संबंधांत रावूंक तो सुमी आमकां बोळ दिता असले जिवीत जियोंक आमकां हर एकल्याक प्रेरण दिवन दी आदार दिवन दी म्हूण मागया प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या बापा आत्मीक दुस्मना लागीं झूज करच्याक आमच्यो वायट वंदवणी आमी दमोवन दवरूंक जाय ह्या खातीर प्राचीत काळाची दंडवण आमी आज सुरू करता ती शेवट पर्यंत भक्तीन सांबाळूंक आमकां बोळ दी आनी अशें आमचे क्रिस्ती जिणेच्या झुजान आमकां जायते वंत कर म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन जोएल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वसाप सरेस्पर म्हणटा उपास करून रुदार करून उस्कार सुस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान आतां तरी म्हजे सरशी परतून या तुमची काळजां पिंजा न्हय तुमची वस्त्रां सरेस्परा तुमच्या देवाशी परतून या कित्याक तो मोवाळ आनी काकुळदार सोंसणीकायनी दयेन भरलेलो आनी केस लावचे विशीं तो सुरसुरता कोण जाणा तो आपलें मन बदलीत सुरसुरात आनी आपल्या फाटल्यान एक आशिर्वाद सोडून वसात तेन्ना तुमी सरेस्परा तुमच्या देवाक अनबलियो आनी पिवानार्पणां भेटोवंक शकतल्यात सियोनांत एक तुतुरी वाजया एक उपास परगट करा एक संभ्रमीक जमत आपया लोकांक एकठांय करा एक पवीस सभा जमया मालगाड्यांक एकठांय करा भुरग्यांक जमो करा दुदाच्या बळका पर्यंत न्हवरो आपलें कूड सोडू आनी व्हंकल आपलो पलंग दर मंटप आनी विधी मदें ह्या जागांनी मनियारी रुदान करूं आनी म्हणू सरेस्परा तुज्या परजेची दया कर तुज्या दायजांक केण्यांक पात्र जावंक दिनाका राष्ट्रांत ताज्यो खेबडायो करिना जावं तांचो देव खंय आसा अशें म्हणून राष्ट्राक कित्याक खारण दिवचें
तेन्ना सोरेस्पोर आपल्या देशाच्या मोगान भरलो आणि ताणे आपले पोरचीची काकूट केली. देवाचे उतारिये. आम्ही पत्की सोम्या तुझी काकळूत मागता. पत्की सोम्या तुझी काकळूत मागता. काकुळदारा देवा काकळूत मोजी कर. बोकोन वोळ्या देवा गुण्या विसर. अपराध मोचे धुवन काढ नितळ म्हाका कर. पत्का मोजी बगस गोपांत म्हाका धर. आमी पत्की सोम्या तुजी काकळूट मागता. गुण्या मोजो आतां ओळखून हांव घेता. पाताक मोजे सदा मोजे मुखार येता. म्हाका तुजे मुखलो कान उडयनाका. तुजो पवित्रोत्मो तो कान सोडिनाका. आमी पातकी सोम्या तुजी काकळूत मागता. नितळ काळीज देवा रस मोजे भितर. आनी मोजे थंय एक दृढ मोनासाकर. सोडवणे सो संतोष बोगूंक म्हाका कर. परगडतलो सगळ्यान तूं म्हूण सोडवंदार. आमी पातकी सोम्या तुजी काकळूट मागता. आमी पातकी सोम्या तुजी काकळूट मागता. सांब पावलोन कोरिंदकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. भावां भयणीनो, तर आमी क्रिस्ताचे दूत आमचे मुखांतर देव तुमकां उलो दिता. देखून क्रिस्ताचे नांवी आमी तुमचे लागीं अशें विनंती करता. देवा लागीं राजी जाया. पातकाचे कत नातलेल्याक देवान आमचे पासत पातकाचे बलिदान केलो. अशें आमकां ताचे उद्देशी देवाचे नितीवंतपण जोडलेली पर्जा जायशी केली. देवाच्या कामांत ताचे सहवावरडी जाल्ले आमी हे परी तुमकां उलो दिता. देवातावन तुमी घेतल्या ती कृपा व्यर्थ करून घेनाकात. कित्याक ताणेंच अशें म्हणा, आईन काळार हांवें तुजें मागणें आयकलें. सोडवणेच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. होस्सू तो आईन काळ, होस्सू तो सोडवणेचो दीस. देवाचें उतार हें. आज तुमची काळजां दारून करिनाका. मगा सर्वेस्पोराचो ताळो आयकया. वंदन तुका क्रिस्ता. महिमे बरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता. महिमे बरीत राया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमच्याय सोबे आसूं. सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशां मुखार तांणी त्यो पळोवच्या खातीर तुमी आदारीनाशें सत्राय घेया. नाजाल्यार तुमच्या सर्गींच्या बापायचो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभ आसना. देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान खोंब वासयनाका. कापाटी सिनोगोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरांतानो शाबासकी जोडचे खातीर तशें करतात. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळच मेळोन जाला.
पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. अशें तुजें दान धर्म घुटान जावं आनी घुटान केल्लें पळयलो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी मागतना कापाट्या सारकीं जायनाकात. आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनोगोगांनी आनी रस्त्यांच्या कोणशांनी उबे रावन मागोवंक तांकां चड खुशी. खरेंच हांव तुमकां सांगता तांकां ताचो प्रतिफळ येदोळस मेळोन जाला. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग धार धंप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं तुवें घुटान केल्लें पळयलो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी उपास करतनाय कापाट्यां बरी मुखां भावय नाकात. ते आपूण उपास करतात म्हणून लोकांक दाखोवंक आपले सारकेंच भंगयतात. खरेंच हांव तुमकां सांगता तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळस मेळोन जाला. पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माक, तुज्या मुखामोळ धू आनी अशें तूं उपास करताय म्हणून गुप्ती आसल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं. तुवें गुठान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, दितूचीक वर्सांत वेगवेगळे काळ आसात. आदविंदाचो काळ, सादो काळ आनी हो जावन आसा प्राचीत काळ. हर एक काळ आमकां जेजूच्या जिविता विशांत नियाळ करूंक आपण दिता आसतना त्या जेजूचें जिवीत आनी आमचें जिवीत सांगाता व्हरून पळोवंक आपण दितात. आनी प्राचीत काळार जेजूच्या जिविताचे खंयची घडीत आमी नियाळटा, ताचें कश्ट, मरण आनी जिवंतपण. देखून हो प्राचीत काळ जावन आसा हो वर्तो मिस्तेर नियाळचो काळ. आनी हो सगळो नियाळ ह्याच संभ्रमान सोमता. सोम्याचें कश्ट, मरण आनी जिवंतपण त्या संभ्रमांत ते सोमता. ती जावन आसा पास्क परब. आनी ह्या परबेक तयारी जावन हो प्राचीत काळ आसा. आनी ह्या प्राचीत काळार पवी सभा आमकां कितें करूंक आपण दिता? 3 संगती आदारूंक आपण दिता. तें आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलें. पयलें मागणें, उपास आनी दान धर्म, प्रेयर, फास्टींग एंड आर्म्स गिवींग. ह्यो तिनूय संगती आमकां कितें शिकयतात? ह्यो तिनूय संगती आमकां देवाच्या संबंदांत उरोवंक शिकयतात. 40 दीस मोइशेन करशिल्ले देवाच्या संबंधांत, 40 दीस एलिया प्रवादीन करशिल्ले देवाच्या संबंधांत. आनी शुभ आमी नव्या सोल्ल्यान वाचता जेजून 40 दीस मागण्यांत करशिल्ले म्हळ्यार देवाच्या संबंधांत करशिल्ले. तर प्राचीत काळ आमकां पयलें आपण दिता त्या देवाच्या संबंधांत रावच्याक. त्या देवाच्या संबंधांत रावंक पयली वाट खंयची? मागणें. मागणें जावन आसा त्या देवाच्या संबंधांत रावची एक वर्ती वाट. आनी ताच्या संबंधांत रावत जाय जाल्यार तितलें सुलभ ना. त्या देखून उपवास कर. उपासा अनेक शब्द म्हूण येत. सॅक्रिफायस कर. खंयच्या संगतींनी सकट उपास करीत जाय? साहित्य संगतींनी उपास करूंक आसा. मागणें करीत जाय जाल्यार जावं पुरो कुडीची थोडी दंडोवणी. कित्याक पयलें आमकां कूडच मागणें करूंक एक अडखळ म्हूण येत. दुसऱ्यान सॅक्रिफायस कर. बाब साहेब साहित्य संगती दिता. कितें सक्कड संगतीत रावन, खंयचे सक्कड संगतीत रावन आमी सॅक्रिफायस करयेत गी म्हणून. जें कितें सक्कड म्हाका देवाच्या संबंधांत रावूंक सोडिना त्यो संगती हांवें सॅक्रिफायस करूंक आसात. बींग कॉन्शियस ऑफ दोज थिंग्स विच ट्रबल मी. जावं पुरो विविध संगती आसात, विविध वायट वडण्यो आसात, जावं पुरो वायट संवयो आसात. ह्या विविध रितीच्यो संगती त्यो म्हाका देवाच्या संबंधांत रावूंक सोडिनात. कित्याक त्यो हांव सॅक्रिफायस करता, मागणी करूंक जाता. कित्याक मागण्यांत हांव आसा देवाच्या संबंधांत आसा. आनी हाचें इफेक्ट कितें? ह्या 2 संगती मागणें आनी उपास वा सॅक्रिफायस हाचो इफेक्ट, हाचे रिजल्ट म्हणटात फलितांश कितें? तें जावन आसा दान धर्म. केदळ हांव देवाच्या संबंधांत आसा तेदळ म्हाका आनेकल्याची गरज समजता. हांव पेल्याक पळोवंक शकता.
आनी केदळ हांव देवाच्या संबंद आसा तेदळ हांव जाणा जाता कितलें सक्कड म्हाका देवान दिलां आनी बरोवन वमताच्या मापान दिलां सर्तीकच दिलां आनी तें म्हाका गरजेचें न्हय म्हणून बगता केदळ हांव देवाच्या संबंद दिता ताचे संगी आसतना त्या उजवाडान हांव म्हजें जिवीत पळयता ह्यो सगळ्यो संगती म्हाका गरज नात त्या देखून भाऊ भयणो तेदळा मात्र दान धर्म साध्य जाता संतोषान करूंक साध्य जाता तर ह्यो तीन संगती आदारूंक ह्या प्राजिताच्या काळार पवित्र सभा आमकां उलो दिता तर हर एक रितीन पळया जावं पुरो मागणें करतना दोन संगती आसात खंयच्यान चड संतोश उरिल्ल्यान दिवचें गी या उरोवन दिवचें खंयच्यान चड संतोश उरिल्लें दिवचें गी या उरोवन दिवचें आं खंयच्यान चड संतोश उरोवन न्ही गी तातूंत सॅक्रिफीस आसा मागणें करी जाय जाल्यार कांय काम ना म्हणून मागणें करचें न्ही जर सक्कड राटावळी मध्ये वेळ सॅक्रिफीस करन तो उरोवन सोम्या सांगाता करशीत हांव जाल्यार त्या मागण्यान संतोश आसा जावं पुरो आमी सॅक्रिफीस करता आसतना तातूंत जायतें उरोवंक आसा जावं पुरो आमच्या गरज आसच म्हणून बगता ठीक सांगचें सोम्या सांगाता त्या संबंदांत रावचे खातीर आनी तिसऱ्यान दान धर्म करतना म्हजे लागीं आसा उरिल्ल्यांतलें दिवचें न्ही हें गरजे भायर म्हणून बगता पूण म्हाका गरज म्हणून बगता तें हांव दिवंक मुखार सरता हें जावन आसा दान धर्म भाऊ भयणीनो ह्यो तीन संगती ह्या प्राजिताच्या काळार आमी आदारतना हर एकल्यान आमी वैयक्तीक रितीन विचारूंक जाय ह्यो तीन संगती ह्या 40 दिसांनी हांवें कशें पाळयेत मागणें उपास आनी दान धर्म आनी हें केल्ल्या बरी बेश्टें करच्या खातीर न्ही ह्यो संगती म्हाका देवा लागीं येवंक एक साधन जायचे ह्यो संगती म्हाका देवा लागीं येवंक हर एका दिसा प्रेरण दिसय आनी ते दळा मात्र ह्या प्राजिताच्या काळाक अर्थ येता आनी सांगतच आमी हो प्राजीत काळ ह्या रितीन संभ्रमतना पास्क परब संभ्रमतना ते निमाणे पास्क परबेचो वांटो जावन आसा जेजूचें जिवंतपण आनी तो जिवंतपणाचो संतोश आमकां हर एक लेगी फावो जातलो जिवंत जालो जेजू ताचो सांगात आमकां दिता तर प्राजीत काळात ताचो सांगात आमी बगलो जाल्यार आमकां ताची जिवंतपणाची परब संभ्रमतना तो सांगात सडीत मापान बगूंक फावो जातलें आतां गोबराचेर आशिर्वाद उबी रावा बाबा भयणीनो प्राजीत करून आमचें जिवीत बदलूंक आमकां खुशी आसा म्हूण दाखोवंक आमी आतां माथ्यार गोबर घालूंक वेता ह्या गोबराचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं नम्रतायेन मागुया देवा आमच्या दयाळ बापा कालतें जाल्ल्या काळजांक तूं तुजी मोवाळाय दाखयताय आनी पाताक रडून प्राजीत केल्लें पळोवन तूं समाधान जाताय तुजे दयाळायेन आमच्या मागण्या कान दी हो गोबोर घेतल्या तुज्या साकरांचेर कणवळायेन तुजो आशिर्वाद घाल आनी प्राजीत काळाची दणवण शेवट पर्यंत सांबाळून तुज्या पुताचो पास्काचो गोटू नितळ काळजांनी संभ्रमूंक आमकां पावय या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. देवा दयाळ
पोटेच्या बोगस पापा मोगाच्या बापय म्हणून नाका भुरग्यांक तुच्या सोडनाका जेजू आमकां कोट मागता दितलोय म्हूण पातयेता सर्मोजी पातकां काटाळटा आयच्यान ती सकट सांगता. उबी रावया. भाऊ भयणीनो, येदळूच आमच्या कपालाचेर गोबर घालून आमी प्राचीत काळ आरंभ केला. ह्या प्राचीत काळार जे कितें पवित्र सभा आशेता तशेंच तुमी आमचे तन आशेता त्या प्रमाणे जिवच्याक त्याच सर्गीच्या बापाचें बोळ आमी आमच्या मागण्यांद्वारे मागून घेवया. बापा, पवित्र सभेचो वडील पापा फ्रांसीस तुजे काकुळतीची वळख संवसाराक परगडता. ताचें मिसांव सफळ कर. ताचे संगीत सर बिस्प याजक आनी धार्मीक तुज्या मोगाचें आनी काकुळतीचें प्रतिरूप जायशें कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. नागरीक आनी राजकीय क्षेत्रांत आसलेल्या मुखेल्यांनी तांचे अधीन आशिल्ल्या लोकांच्यो सर गरजो समजून जेजू बरी चिंतून दयाळायेन आनी मोगान तांची जतन घेशें तांचे मतीक उजवाड लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. हिंसेची आनी मनशाक क्रूर तरान कश्टांची आनी जिविशीमारची अमानवीय घडितां घडोवंक कारण जाल्ल्यांची काळजां तुजे सरशीन ओडून घे. तुजे कृपेचे सक्तेन तांकां परिवर्तन कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या पिडेस्त प्रायबोंत आनी विविध कश्टांक बली जाल्ल्यांक तुजे काकुळतेचो अनुभव लाभय. तांकां भलायकी, समाधान, तृप्ती लाभय. तुजे कश्ट नियाळतेल्या तांकां उजवाड आनी धैर्य लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा भोवारी हजर जाल्लेल्या आमी सर्वांनी हो प्राचीत काळ अर्थभरीत रितीन करसूंक आनी आमची जिणी बदलूंक गरज आसली कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. भाऊ भयणीनो, मौनपणे आमचे वैयक्तीक इरादे सुम्या समर्पया. जांपुरो थोड्याने आमी विविध दिसो निर्धार घेतला. ह्या प्राचिताच्या काळार जेजूक चड आनी चड लागीं येवंक थोड्यो संगती साडूंक जावं पुरो आमी निर्धार घेतला. त्या निर्धारान तीर रावंक तो सुमी आमकां बोळ दिवं दी म्हणून मौनपणी मागया. तशेंच आस्तावन आमच्या हॉलांत 4 दीस आमल पियोनातावन सुडका जोडच्या खातीर वस्ते शिबीर आसा. जायते त्या शिबिरांत वांटेली जातात. ह्या शिबिरांत वांटेली जावच्या त्या सुमेस्तांक आमल पियोन्या वयर जैत व्हरूंक तोच जेजू बोळ दिवं दी म्हणून ह्या घडये मागया. सर्गींच्या बापा, हो प्राचीत काळ आमी आतां आरंभ केला. ह्या काळार चड आनी चड तुजे संगी रावोंक आमी आशेता आनी ह्या खातीर मागणें, उपास आनी दान धर्म करून आमची जिवीत तुज्या पुता जेजूच्या जिविता सारकें करूंक आमी आशेता. तर ह्या आमच्या बऱ्या मनाचेर तुजी आशिर्वाद घाल आनी तुज्या पुता जेजूचें कश्ट, मरण आनी जिवनपण संभ्रमूंक आमकां आमी आयती करता आसतना चड आनी चड ह्या मिस्तेरान गुणायक वचूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवे, आमेन. स्वीकार
सोमिया है फूल जिणेन मोच्या सुखाचे तोळीन पडून वेच्या पयले करतो ते तुझ्या मोगाचे दैविक फुलां जिल्ल्यान तुझ्या सैमीक जिणये वरवीं मोच्या दैविक फुलां जिल्ल्यान तुझ्या सैमीक जिणये वरवीं मोच्या सामके दीस फावना म्हाका पूण तूं इन्कार करनाका म्हज्या भाव भयणीनो आमी भेटोवचें बलिदान सर पदवीदार देव बापा मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या न्याक पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घे. कणवळ्या बापा प्राजीत काळाचे सुरवेक वो यज्ञ आमी तुका दाबाजान समर्पिता. प्राजिताच्या आनी प्रिती मोगाच्या करण्यांनी आमच्यो कोट्यो वोंदवण्यो दमोवंक आमकां बळ आनी आदार दी. अशें पातकांतली नितळ जावं जेजूच्या कश्टा मरणाच्या संभ्रमांत भक्तीपणी वांटो घेवंक आमकां तयार कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमच्या सोबे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराथै उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळ्यांनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नव्या मोणान आनी नितळ काळजान पास्काचो गोट संतोषान सांभ्रमूंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची सगळे उमेदीन साकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मोन रचताय. जेजूच्या जिविताची वर्ती घडितां आमी संभ्रमता. ताचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. ताचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो उपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायतां. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना एक कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशा पासून तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात.
भावार्थाचो गोठ परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आणि वो जिवीत सुमडो आणि सोडूनची काज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आणि जेजूची कुडान रगत सेवतीला आमी सुमेस्ता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रथमेचे विस्तारलेले तुझे पवी सप्त उगडास कर. फ्रांस जावच्या बागेन बापा, लुईस फालोमच्या गोळी बापा आणि सगळ्या यासाकी वर्गा बरोबर तिका प्रीती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्ट गतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पती, भाग्यवंत धर्म आनी सर्व खाळी तुका मानवलें त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजून शिकयले मागणे आमी सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजे खुशी सगळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या आंबुशिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेत पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वीस परासर वायटांतली आमकां निवार. दैकृण्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आणि आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशनात रेतेल्यांक आमकां तुझे उदारका कुळतेन सरपातकांतले आनी वायटाच्या बांदपासांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सोम्या, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी रास वर्स लयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांच काल तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भावा भयणी, हो जेजू ह्या सुम्या स्वीकार करूं हांगासर आमी सर्व सुभागी. सुम्या करतरंगशे म्हाका फावना, पूण तुज्या कासोत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Krista sumokto, osoto atapso, visro konacaito, mit
menas lolo Christas mokto Kaune tavon kursa poryan mogtane kelo Moga so samskar tane moganam kadilo Christas mokto Somikitlo budar kakulte chen bandar Sarvang dita adhar Buksung sedantayan Rukta chozari varelo Tane kursar Amche pasut Disrat makta to sergar Christas mokto Christas mokto Kusuto atapso Visrukonak soito Mit mernas lolo Christas mokto Kaune taun kusoporya Motane kelo Moga so samskar tane Moganam kandilo Christas mokto प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या कणवळ्या बापा प्राचीत काळाची आमची दंडवण तुका मानो आणि तिचे वरवीं आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक वखद मेळच्याक आमी आतां घेतला त्या संस्काराचे आमकां बळ मेळो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन दोन सुकळण्यो उबेच रावयेत भाऊ भयणीनो आमी प्राचीत काळ आराम केला आमकां क्रिस्ती भाऊ भयणीक हो काळ कुरपेचो काळ जावन आसा कितले आमी सोम्याच्या संगातपणांत रावता तितली कुरपा आमकां लाभता देखून हो कुरपेचो काळ जावन आमी सांबाळया जियेवया आनी हाका पूरक जावन जायते आत्मीक कार्य आमची बोवारी जावन आसात थोड्यापणी आत्मीक कार्य आनी भाग घेवंक आमी प्रयत्न करया ह्या द्वारे त्या सोम्याचो सांगात आमी बघया हांगासर हर एका शुक्रारा सांजेर 5:30 वरार कुर्साची वाट आनी 6 वरार मिसाचें बलिदान आसा तशेंच जायते जाणांक हप्त्या मदें येवंक जायना देखून हर एका आयतारा कारेजमाच्या सांजेर 5 वरार कुर्सा वाट भायर उक्त्या मैदानार आनी ताच्या उपरांत मिसाचें बलिदान पाशा बसोनियाळ पवित्र सक्रामेंताचें आराधन आसतलें हर एक आयतारा सांजेर देखून थोडो वेळ सॅक्रिफायस करन ह्या आत्मीक कार्यांनी भाग घेवन हो काळ न्ही जावन कुरपेचो काळ जावन आमी आदारया तशेंच कारेजमाच्या आखेरीक बागेवंत हप्त्यांत हांगासर 40 वरांचें आराधन आसतलें त्या विशयांत फुडल्या दिसांनी आमी तितल्या जतितलें कुमसाराचो सक्रामेंत घेवंक आमी प्रयत्न करया तशेंच आसतावन परवा आयतारा म्हणसर आमच्या हॉलांत आमाल पियोन सुटका जोडचे खातीर वस्ते शिबीर आसा थंयसर त्या शिबिरांत वांटेल जावच्या पासून ती मागया त्या आमोल पिणेतावन सुटका जोडूंक तो सुसोमी आदार दिवन दी तशेंच जावं पुरो क्रिस्तांव या अक्रिस्तांव कोणी तुमकां वळखेचे आसात आमोल पिणेतावन सुटका जोडूंक आशेता जाल्यार त्या शिबिरांत तांणी वांटेली जावयेत तांचे वैयक्तीक कितें वळख आसा ती गुपीत दवरतले हांव तांच्या विशयान कोणाक तिलसूंक आसचें ना खंयसर पेपराचे ते पब्लीश जावचें ना देखून तुमचे लागीं विनंती कोणी आमोल पिणेतावन सुटका जोडूंक आशेता जाल्यार त्या शिबिरांत वांटेली जावचें सर्वीस पोर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उपकार एक विसरलो आज सिंचच्या बुधवारा आनी निमाण्या शुक्रारा पवित्र सभा उपास करूंक मास काही नासतना रावूंक आपोवण दिता प्रत्येक जावन 14 वर्सां वयल्या सक्तांनी उपास करूं आनी मास काही नासतना रावूंक आज पवित्र सभा प्रत्येक उलो दिता
जय तुका सोडवंदार जय तुका कुर्सा जेजूच्या जय तुका सोडवंदार जय तुका कुर्सा जेजूच्या